आज बाब अभिजित देसाय आमच्या पक्षान जोडटा. तांच्या खरं म्हणल्यार परिचय करपाची गरज ना, कित्याक सगळ्या गोंयांत ताका वळखत आसा, ताचें काम वळखत आसा. पयलीं म्हणल्यार ते डेप्युटी सरपंच आसा नेत्रावळी पंचायतीचे. तशेंच ते कन्व्हिनर जावन आसा प्रदेश किसान काँग्रेस. हे ताणें काम ते केल्लें आसा, बऱ्यापैकी काम करत आसा नेत्रावळी पंचायतीन. बाब अभिजित, तुझ्या स्वागत आसा पक्षांत. आमी स्कार्फ घालून तुजे रितसर फॉर्मली प्रवेश करता पक्षांत आनी आमकां सांग्यान मोठी बळकट येतली सगळे आमचे फुडारी बरोबर. तशेंच अभिजित वांगडा आज जॉइन जाता बाब प्रकाश भगत. हे जावन आसा पंच मेंबर नेत्रावळी पंचायतीचे. तशेंच यूथ प्रेसिडेंट सांग्यान काँग्रेस ब्लॉक. तशेंच पंच मेंबर संतोष नाईक नेत्रावळी पंचायतीचे, तांचें स्वागत आसा आमच्या पक्षांत. त्याच बरोबर बाब विठ्ठल गांवकर, हे सेकंड टायम पंच मेंबर नेत्रावळी पंचायतीचे, तांचें स्वागत आसा. सो इश्टानू तुमी पळयलें आसतलें आमची जी पार्टीचे जे लोकांक जोडपाचो प्रयत्न आसा. आज डेप्युटी सरपंच आसा आमच्या वांगडा, सिटींग पंच मेंबर सरपंच आसा आनी तशें वांगडी पंच मेंबर आमच्या जोडिल्ले आसा पार्टीन. सो फॅमिली राज व बीजेपीक कायम चालू दवरुनी आमचें एकूच आसा की लोकांक जोडपाचें, लोकांचो आवाज बळकट करपाचो आनी ते घर आमी फुडें वतले. हांव मागता बाब अभिजित देसायन प्रेसाक संबोधन करचें. आम आदमी पक्षाक विलीन जाल्ले आसा. म्हाज्या बरोबर म्हजे 3 पंचायत मेंबर. उदक जें येता तें सगळें आख्ख्या गोंयाक वता, पूण सांगे कॉन्स्टिट्युएन्सी ती आसा ती सदांच प्रत्येक गोष्टीक फाटीं उरलेली आसा. जावं ती डेव्हलपमेंट, जावं ती जॉब, जावं तें कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाचें. कितली सरकारां येवन गेली, आमकां दिसलें फाटली सरकारां बरी काम केलें म्हणून आमी सपोर्ट केलो सगळ्यांनी. जे पयलींचे सपोर्टर आसा तांकां आतां बेजार येयल्लो ह्या सरकाराचेर. पूण आमकां कितें मेळना, आमची एक फॅक्टरी जी शुगर केनच्या फार्मर्साचें पोट भरताले तांकां कॅश क्रॉप मेळटाली, ती फॅक्टरी बंद पडली. ताका जबाबदार कोण? जावं आमी काँग्रेस पक्षान आहले, काँग्रेस पक्षान एक कितें आपलो मॅनिफेस्टो दिला, कित्याक दिवना? आमचो प्रश्न तो आसा. आमच्या सांग्याच्या वाठारांत इतले प्रश्न, इतले इश्यू आसा. दुसरो प्रश्न म्हणल्यार आमचो वायल्ड लायफ सेंच्युरी. आमचे सगळे प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा तितले वायल्ड लायफ सेंच्युरीन घातला. कोणेच अजून मॅनिफेस्टो तयार केलो ताच्या खातीर. आमी कितलो बोवाळ मारलो, प्रत्येक कडेन गेले, गव्हर्मेंटाक सीएमाडेर मेळ्ळे, जाल्यार कित्याक जावना? तिसरी गोश्ट म्हणल्यार जे रिहॅबिलिटेशन वाड्या, अजून तांकां फर्स्ट क्लास दिता म्हणली सर्टिफिकेट अजून मेळूना. तेंचे अजून इश्यू सॉल्व जालो ना. कित्याक तेमी आपल्या लोकांक गोंयच्या खातीर आपले जमीन, आपले लायफ सॅक्रिफायस केले, पूण तांकां कितें फाटीं उरलें करपाचें. तिसऱ्या सुवातेर आमकां ट्युरिजम, बऱ्यापैकी ट्युरिजम करूंक मेळटा, जेणे करून एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातलो. आख्खे नेतुले सारखे आज खूब फॉरेनर येता, फॉरेन ट्युरिस्ट येता, इंडियन ट्युरिस्ट येता, पूण आमकां रेव्हेन्यू जनरेट कशें करूंक मेळना. आमकां रेव्हेन्यू कितें आसा त्या ट्युरिस्टांतल्यान? आमकां जॉब कशें क्रिएट करतले? हो मॅनिफेस्टो आमकां तयार करपाक जाय आसलो. पूण हितूंक हेंच्या मदीं जे काँग्रेस पार्टी आसा जावं बीजेपी जावं तेंच्या मदीं खुफूस आसा ते तेंच्याच मदीं उरले. डेव्हलपमेंट करपाक तांकां टायमूच मेळना. हे इश्यू जे आसा ते केले जाल्यार तुमकांच लोक वोटींग करता आसले, पूण आज लोक विटला. हितूंतल्यान हांव सांगता तुमकां, ह्या ट्युरिजम जर आमी सॅक्टर वयर काडलो सांगे कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर, इजिली 5,000 तरी जॉब क्रिएट जातले 100%. हांव आमच्या कन्व्हेनरांनी आनी मिडियाक सांगूंक पळयता की हेजेर आमकां कितें तरी एक तोडगो काडपाक जाय. आमच्या सांग्यार तशें शेतकरी पीक काडटा, पूण शेतकरीच्या पिकाक व्हॅल्यू कोण दिता? ताका रेट कोण दिता? ताका रेट दिता गव्हर्मेंट. आज कितेंय खंयची फॅक्टरी जावं खंयचोय एक प्रॉडक्ट तयार करता, तो रॉ मटेरियल हाडटा, तो प्रोड्यूस करता आनी कितें तरी एक तुका फिनिश प्रॉडक्ट दिता. त्या फिनिश प्रॉडक्टा रेट कोण डिसायड करता? तो कंपनीवालो. तेजो खर्च आमकां 10 रुपया जाल्यार 1 रुपया आपल्या मार्जीन करून 11 रुपयाक तो बाजाराक सेल करता. पूण शेतकऱ्याक आज अशी परिस्थिती आयला, त्यांचो खर्च जाता 11 रुपया, पूण ताका मार्केट व्हॅल्यू मेळटा 8 ना 9 रुपया. ही परिस्थिती शेतकऱ्याक जाला. सादें उदाहरण सांगता तुमकां काजू बियाचें. आमचे गौरी मॅडम बीन हितून काजू बियाच्या धंद्याक बिझनेस आसा. प्रत्येक वर्साक काजू बियाचो इन्क्रिमेंट 10% 20% जातालो, पूण हालीं 5 वर्सां जाले काजू बियाचो रेट 95 to 100 रुपीज पावला. पूण म्हाका एक तुमी सांगा भाव भयणानो की तुमी रेटचो एक्सपेंडिचर आसा तेंचो, जो म्हण प्लकिंग, मागीर आनी कितें व्हरपाचो, लेबर यूज करपाचें, सगळें एकठांय करपाचो, तो लेबर कॉस्ट वाडलो जाल्यार रेट देंवलो कसो?
आज हे सगळे मोठे स्कॅम आसा कित्याक हे काजूब्याच्या फॅक्टरीक तेचे मोठे स्कॅम आहा ते ओनर्स आनी गव्हर्मेंट मेळून. ह्या काजूब्याचो रेट 200 जावं 200च्या वयर वचपाक जाय जाल्यार तें शेतकऱ्याक परवडटलें आनी शेतकरी जर बरे ठाम जातले जाल्यार आमची इकॉनॉमी वाडटली. हो इश्यू आसा हेचेर कोण उलयना.